नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमचे स्वागत करता। पावसाची पूर्वतयारी सभा मंगळवाराक जिल्हाधिकारी कचेरीत जिल्हामंत्री कोट श्रीनिवास पुजारी हेमगेल्या उपस्थितीत झाली। चतुष्पथ राष्ट्रीय महामार्ग कामगारी अर्धवट आशिल्ल्यान पावसाच्या दिवसाक जावची समस्येबद्दल सभेत प्रथम चर्चा झाली। IRB अधिकारी तसेच राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे अधिकारी संपर्कात मिळतात ना, पण ह्या पावसाळ्यात IRB कामगारी लागून स्थानिक लोकांक कितबी त्रास जाल्यार तेमकां परिहार दिवचे कार्य IRBन करूंक जाय। तसेच त्रासात आशिल्ल्याक मदतीक बी तेमीत क्रम घेवंक जाय अशें जिल्हामंत्रीन तेमकां सांगले। तसेच कारवार तालुक्याच्या गोटेगाळी ग्रामपंचायती भागात करंट शॉक लागून मरण जावची घटना खूप जालात। सद्याक 3 प्रकरण जालात, पण एक व्यक्ती कुटुंबाक मात्र हेस्कॉम विभागाच्यान परिहाराचे पैसे मेळ्ळात। करंट शॉक लागून एक व्यक्तीलो हात गेल्यार बी ताका परिहार मेळना। तेमकां बेगीन परिहार दिवंक जाय अशें हेस्कॉम अधिकारीक तेमी सांगले। या सभेत MLA रुपाली नायक, MLC गणपती उळवेकर, नगरसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पंचायत CEO, SP असे सगळे अधिकारी उपस्थित आशिल्ले। ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಥವಾ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೀವು ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಿತ್ತನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸಸಿ ನೆಡ್ತೀರಿ, ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು, ವರ್ಷಾವಧಿ ಗುರಿ ಎಷ್ಟು, ಎಷ್ಟು ತಲುಪ್ತೇವೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಸರ್। ನಮ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಟ್ ಈಗ 24ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮದು ಕವರ್ ಆಗ್ಬೋದು। सरकारी कचेरीच्या वंटीक लायिल्ली मेरवाली शिंगा वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केल्ली घटना शिर्शी तालुक्यात घडली। शिर्शी तालुक्याच्या राघवेंद्र मठ सर्कला लागीं आशिल्ल्या ग्रामीण रस्तो सुदारण विभागाच्या कचेरीत गेल्ले 10 वर्सां फाटींच्यान मेरवालो शिंगाचो सांगडो वणटीक लायिल्लो आशिल्लो। कानूना भायर मेरवाली शिंगा दवन घेयले बद्दल माहिती मेळ्ळ्यानंतर वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी धाड घायली आणि मेरवाली शिंगा जप्त केली। ही कचेरी भाड्या घरात चलतेत आसा। तशें म्हूण घराचे मालक जावन आशिल्ले विनी आग्नेल डयास हेमकां विचारिल्ले तेन्ना आपण्याक लग्न करून हाडचे पयलेत ह्या घरात वणटीक मेरवाल शिंगाड लायिल्ले आशिल्ले अशी तेमी माहिती दिली। चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस, शुगर हिल कॅप्सूल, जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूलाचो खूप लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांक खूप रिझल्ट बरे मेळटे असतात त्याच्या खातीर आमी लॉन्च करते असतात हाय BP आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर BP अँड हार्ट केअर ज्यूस। तशेंच लोकांक सद्याक ॲसिडिटी, अपचन, गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला, टॉयलेटात साफ जाना असल्या लोकां खातीर आमी लॉन्च करते असतात डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस। त्याच्यानंतर आमी लॉन्च करता व्हीट ग्रास ज्यूस, जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता, परत परत हिमोग्लोबिन कमी जाता, लोक डॉक्टर रक्त लाय म्हणता असल्या लोकां खातीर हे ज्यूस आसा। त्याच्यानंतर नोनी ज्यूस आमी लॉन्च करते असतात। नोनी ज्यूस जेमकां इम्युनिटी कमी आसा तसं लोकांना इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते परत परत सीक पडचे वतात पण रिझल्ट कित्याक म्हणून कळना असं लोकांसाठी हो नोनी ज्यूस खूप उपयोगी आसा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार आणि सांतेरी एंटरप्राइजेस, रामनाथ मंदिरा लागीं, मेन बस स्टॉप, हणकोण, कारवार। कारवार तालुक्यात मंगळवाराक सकाळच्यान पडत आशिल्लो पावस रात्रीपर्यंत पडत रावलो। तेजेन खूप कडेन उदक बंद सार्वजनिकांक आणि वाहन संचाराक त्रास जालो। पावसान कारवार शहराच्या खूप कडेन उदक भरले। बोडा रस्तो, कोडीबाग, हायचर्च रस्तो, KHB कॉलनी तसेच सदाशिवगड, शिरवाड असे खूप कडेन उदक बंद सार्वजनिकांक त्रास काडची परिस्थिती जाली। मुख्य म्हणल्यार राष्ट्रीय महामार्ग चतुष्पथ कामगारी अवैज्ञानिक रितीन केल्ल्यान महामार्गाचेर उदक सांठवला। चतुष्पथ रस्त्या कामगारी अर्धवट आशिल्ल्यान खूप कडेन रस्त्या बाजून गटार केलना, तेजेन उदक रस्त्या वयल्यान व्हांवता। वाहन सवाराक तेजेन त्रास जाता। कारवार तालुक्याच्या चेंडिया भागात खूप कडेन उदक घराक पावचे आशिल्ले, तेन्ना स्थानीक लोकांन बेलक करून घेवन उदक वचूंक वाट करून दिले। पाऊस पण गेला होता गेले
नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. रामनगरातल्या आधुनिक ITI लॅबचे उद्घाटन झाले. सगळे देशात मिळून एकूण 150 ITI लॅबचे उद्घाटन झाला. रामनगरातल्या सीतावाडा हिंगा नवीन बांधिले लॅबचे उद्घाटन रामनगर ग्रामपंचायत अध्यक्ष रोहिणी भोसले हेमी केला. हे ITI कॉलेज आणि लॅब बांधूक 32 कोटी रुपये मंजूर झाले असे सांगलात. या कॉलेजात कार, बाईक रिपेरिंग, इलेक्ट्रिक मोटर रिपेरिंग, प्लंबिंग, कम्प्युटर रिपेरिंग असे प्रशिक्षण दितले. हेचबरा विदेशांतल्यान हाडील रोबोटाचे बी प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांक दितले असे त्यांनी सांगले. या टायमार रामनगर ITI कॉलेजचे प्रिन्सिपल SA फारुकी, खानापूर गव्हर्नमेंट ITI कॉलेजचे प्रिन्सिपल BS देवरमणी, जोयडा पॉलिटेक्निक कॉलेजचे प्राध्यापक रविकुमार बाळेकुडी, तसेच रामनगर ग्रामपंचायत उपाध्यक्ष निकिता जत्रोडकर, संभाजी गवाळकर, शिवाजी गोसावी, विनोद देसाई, प्रवण देसाई, सुनीता सावंत तसेच इतर विद्यार्थी उपस्थित आशिले. ಟಾಟಾ ಎಸ್ಎನ್ಎಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ರಾಮನಗರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಐಟಿಐದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರೇಡ್ ಓಪನಿಂಗನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಟಾಟಾದವರು ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಎರಡು ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಪ್ ಟು ಕ್ರೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ITI ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. आयचे लक न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. दवर करू. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.